सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयज ह्या परबेच्या दिसाक आयज आमी आमच्या गोंयच्या आस्काऱ्या बागेवन जुजेवाजाची परब मनयता। किरीत भाशेन सगळी आमची मागणी आमी जुजेवाजाची मजतीन देवा मुखार आयज हे भेटेंत उबारुया। आयज गोंयची अस्मितायेचो दीस मनयतात। किरीत भाशेन आमची गोंयची अस्मिताय देवाच्या हातान घालुया। सगळ्या गोंयकारां पासत जे गोंयांत आसात, गोंयचे भायर आसात, पयस पयस वावर करतात, सगळ्या गोंयकारां पासत जुजेवाजाचे मजतीन आयज आमी मागुया। सगळ्यांक बरी भलायकी मेळूंक, सगळ्यांक कुडी मनाची बरी शांती सवस्काय आसूं आनीक सगळीं आमची कामां जी बरी कामां आमी करता ती आमची जावंक आमी किरीत भाशेन हे आयचे मिसाचे भेटेन सगळ्या गोंयकारां पासत मागुया। आयची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिनवासून डेजमंड शॅरल आनी नेथन फेर्नांडीस आपली बरी भलायकी पासत देवाक दिनवासून ही मिसाची भेट भेटयता। हेर सगळी आमची मागणी आमच्या राज्या पासत, आमच्या राज चलयतल्यां पासत, तशेंच सगळे जे कोण वावर करतात आमच्या गोंयांत, बडे भायले लोक आमच्या गोंयांत येवन आसात आनीक वावर करतात आनी आमच्या गोंयकारांक आदार करतात, तांचेय पासत आमी मागुया। आनीक जण एकल्याची आमची मागणी आमी देवा मुखार दवरता आसतना किरीत भाशेन हे मिसाचे भेटेन जी आयज हाजीर जाल्यात एकामेका पासत मागुया। आमकां सगळ्यांक देवान जुजेवाजा भाशेन जेजूचे गोवाय करूंक आमी हे भेटेन कृपा मागुया। बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं। प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज आमच्या गोंयच्या मादम प्रांताच्या आस्काऱ्याची सान जुजेवाजाची दोबाचीक परब आमी समोरमताना जाचे खातीर गोंयची आख्खी पवित्र सभा संतोसाच्या उमाळ्यांनी बरोवन त्रिएक देवाची वाखाणी कोत्ता। देवाक आर्गां, देवाक दिनवास। जानेराचे 14 2015 ह्या वर्साक जुजेवाजाक सांत म्हूण शिक्को मारून बापान आपल्या मोगाच्या आनी चड मोलाचें देणें आमकां दिलें। ते मेरेन ह्या वर्साक 9वे फावटी ताची परब व्हडे खुशालकायेन आमी सगळी भोगतेन आमी समोरमता। ह्या गवळीक वर्साचो विशय आनी सांत जुजेवाजाचें जिवीत दोळ्या मुखार दवरून आयच्या भावार्थाचे समोरमणेक आमी विशय विचून काडला तो हो। बागेवन जुजेवाजाची देख घेवन जेजूचो नीज पाटलाव करुया। सुपुल्लो सांतुलो ल्हानूचतान मुणगे तो जल्मलो, वाडलो, भोंवलो, वावुरलो आनी मोरो पर्यान एकाच उतरान सगळी ताची जीण जेजूचो नीज पाटलाव करची एक थांबो नासलोली यात्रा जाली। आनी हाचो फळ म्हणल्यार आपलें जिवीत खर्चून जायते ओतमे ताणें देवाक जोडून घेतले। हे भाशेन तो आमकां आमच्या क्रिस्ती जिविताक एक व्हड नमुनो जाता। तर सांताचे देखीन आनी मोजतीन आमच्या जिवितांत आनी खेरीत भाशेन आमी जियेता त्या बेसांत जावं आमच्या दिसपट्टे चालींत, वागणुकेंत, उतरांनी, कोन्यांनी आनी आमचे देखीन उर्बेन केलोलो जेजूचो नीज पाटलाव दिसून येवंक ह्या पवित्र मिसाचे भेटेंत आमकां कृपा मागुया। बाबा भयणीनो, आमच्या जिवितांत जेजूचो नीज पाटलाव करूंक आमकां उर्बा आसची गरज। जायते फावटी आमचे पवित्र सभेंत असले नमुणे आमकां मेळटात। आज आमकां हो गोंयचो पात्रोन आमकां एक व्हड नमुनो आपल्या जिवितांत जेजूचो नीज पाटलाव करतना उर्बेन तो वावुरलो, जायते ओतमे ताणें जोडून घेतले। आपुणूच एक खरो पाटलावदार कसो ल्हानपणींतान
तो मोरो पर्यंत जेजूक विस्वाशी रावलो. आज आमी ताची परब समोर उमताव तेन्ना आमी फाटल्या कशीं क्रिस्ती जिवीत आनी जेजूची तत्वां जियेताना जायते फावटी आमी कोश्टांक बोगलांटांक आमी फुडो करूंक विसरता, आमी निराशी जाता, आमचो बाबार जायते फावटी घडी उणो जाता. ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरुया, बोगसोणे मागुया, सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो मुसोगण्या उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्य सदांच वार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हशी खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. शांती ताच्या इस्ता संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्पोद्विदा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाजता, तुझ्या तू वैभवा पासून आमी तुका वाखाणटा. येशू क्रिस्ता बापाच्या तू संसाराचे पापात काय आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्याक बसला आमचे मागणे ऐकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमे. जेजू क्रिस्ता एकलोस तू पवित्र, eklos tu issur, eklos tu pod mismor. Amen, amen, amen. Pratuya. देवा तुझ्या याज्ञिका भोक्तीवून तुझे वासाचे देखील आणि मुणयारपणा वरवीं तुवें घातली. ताचे मोसतीन आमचो बाबार्थो दिकोदीक वाडोय आनी शुभ वर्तमानाची विस्वाशी साक्षीदार आमकां कर. हे आमी मागता आमच्या सुम्या
तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझ्या आनी पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजपूत चलयता सासनाच्या सासना. जेरेमायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जेरेमायस हिल्क्याचो पूत याज्ञिकी गोऱ्यानांतलो आंतोत शारांत बेजामिनच्या प्रांतांत रावतलो. ताची ही उतरां. सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. कुसव्यांत तुका आकारचे आदीं हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मोचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रा खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला. हांवें म्हणलें, सर्वेस्परा पळय, हांव उलोवंक नकळो, हांव एक भुरगो. पूण सर्वेस्परान जबाब दिलो, हांव एक भुरगो अशें म्हणो नाका. हांव तुका धाडटां तांचे शीं वच आनी तुका सांगूंक लायता तितलें तांकां सांग. तांकां भिवूं नाका, कित्याक तुजी राखण करूंक तुजे सवें हांव आसां. उलयता तो सर्वेस्पर. तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हणलें, पळय, म्हजीं उतरां तुज्या तोंडांत हांव घालतां. उमटोवंक आनी मोडून उडोवंक, इबाडूंक आनी भस्म करूंक, नव्यान बांदूंक आनी वोंपूंक, सगळ्या राष्ट्रांचेर आनी राज्यांचेर हांव तुका अधिकार दितां. देवाचें उतर. आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस भागी. परतून म्हणया, सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस भागी. जो कोण सर्वेस्पराची भक्ती करता, ताच्यो आज्ञा संतोशान पाळटा, तो मनीस भागी. ताची संसद प्रितमेचेर बलिश्ट जायत वेतली, प्रमाणीक मनशाची संसद सदोव. जबाब, सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस भागी. ताच्या घरांत धन आनी ग्रेसकाय ताच्या प्रमाणीकपणान सासनाक तोगतलें. बऱ्या मनशाक काळोखांत उजवाड कसो तो परजोळटा, कित्याक तो कनवाळो, दोयाळ काळजाचो आनी सगुणी. जबाब, सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस भागी. बरे मनीस दया करून उश्णें दितात, प्रमाणीकपणान तो आपलो धंदो चलयतात. बरो मनीस कदींच हालचो ना, ताचो उगडास तोगतलो निती काळी. जबाब, सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस भागी. वागेन पावलून कोरिंथकारांक बरयले पयले चिटे वेलें वाचप. भाव भयणीनो, सगळ्या मनशां सोरी हांव स्वाधीन जावया. सगळ्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगळ्यांचो गुलाम जाला. जुदेवांक जोडून घेवन जुदेवां बाराबर हांव जुदेव जालां. सुमूर्तीकाल आसलोल्यांक जोडून घेवन जरूय हांव सुमूर्तीकाल ना, तरूय सुमूर्तीकाल आसलोले पोरी जालो. तशेंच सुमूर्ती विरेत आसात तांकां जोडून घेवन जरी हांव देवाची सुमूर्त विरेत ना आनी क्रिस्ताचे सुमूर्तीकाल आसा,
तोरी सुमूर्ती विरेत आसलोलो पोरी जालो. अस्कोतांक जोडून घेवन अस्कोतां बाराबोर हांवूय अस्कोत जालो. थोड्यांक पूण कोशे भाशेन तारोन जोडून घेवंक हांव सोगल्यांक सोगोट जालो. शिव वर्तमानांत म्हाका वांटो मेळूंक शिव वर्तमाना खातीर हें सोगलें हांव करतां. देवाचें उतोरें. उद्गार. निती खातीर जी कोण सोंसतात ती कोरेंच बागी. सोर्गींचें राज कोरेंच तांचें. सुरभिस्पो तुमचे सोवे आसू. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. सोम्यान आनीक 72 जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या नोगरांत आनी ते सुवाते तांकां दोगांक आपणा फुडें धाडले. आनी ताणें तांकां म्हणलें, पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकाच्या दोनया लागीं आपले लुवणे मोडणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. वचात, पूण लांगड्या मदें मेंढरे कशें हांव तुमकां धाडटा म्हूण सूत रायदुरात. बोक्षें वो बुती वो वाणू व्हरूं नाकात आनी वाटेर कोणाकूच उडकी नाकात. खंयच्याय नोगरांत तुमी भितर सरशात जाल्यार ह्या घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात. शांती फावो आसलेलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती तांचेर देंवतली, ना तर तुमचेशी परत येतली. एकाच घरांत रावून तांगेर आसा तें खायात आनी पियेयात, तर वावराड्याक आपलो मुशारो फावो. घोराघोरी भोवूं नाकात आनी खंयच्याय नोगरांत भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दितीत जाल्यार तुमकां वाडटात तें खायात. थंय आसतीत त्या वायटकारांक बरीं करात आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां अशें सांगात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. सगल्या अस्कोतां सवें हांव अस्कोत जालो आनी सगल्यांक क्रिस्ता सवें जोडून घेवंक हांव तांचे सवें एक जालो. बाबा भयणीनो, भाग्योंत पावलुची उतरां कुरितकारांक बरयलेलीं सोगटा सवें हांव सोगटांक एक जालो. म्हणजे तांचे अस्कोतायेन सुद्दां हांव अस्कोत जालो, पूण पातकान मात हांव पडूंक ना. आयच्या दिसाक आमी आमच्या 2 प्रांतांच्या ह्या पात्रोनाची परब आमी समरुमता आनी आयचो विशय आमकां अशें सांगता, सांज जुजेवाजाची देख घेवन जेजूचो नीस पाटलाव आमी करुया. थंयसर आमी सुरवातेची उतरां वाचतना ही उतरां आमी नियाळ्ळ्यान तो एक आमकां नमुणो जाता. ह्या सांताचे देखीन आनी मजतीन आमी जेजूच्या ह्या नीस पाटलावदारां कशीं उर्बेन आनी सगल्या बोडान आमी ताचो पाटलाव करुया. आनी हो धाकटुलो सांत आमचे मदें जल्मलो, वाडलो, भोंवलो, वावुरलो आनी मरो पर्यान ताणें सगली आपली जीण जेजूचो नीस पाटलावदार कसो आपली जीण ताणें करचिली. 16व्या एकावन्न म्हणजे 1651 बाबा भयणीनो
ह्या आब्रिलाच्या म्हयन्यांत हो बागयोंत बाणावलेच्या गांवांत क्रिस्टोफर आनी मारिया हांकां जल्मलो आनी जानेराचे 1711 वर्सा तो सोंपलो. 1995 वर्सा पाप साहेब जुआंव पावलो दुसऱ्यान ताका भुक्तिवंत म्हूण परगटलो जाल्यार पाप साहेब फ्रांसिसान 2015 वर्साक ताका बागयोंत म्हूण पाचारलो. आमी 2000 ह्या वर्साक आमचे दियोसेचो दियोसेसीचो तो पात्रोन म्हूण आमच्या बिस्पान परगटले. भाव भयणीनो, ह्या बागयोंताची आमी देख घेतना ही उतरां आमकां कांय बरी आयच्या दिसाक नियाळूंक मेळटात आनी ती जेजूची उतरां कांय बरी आमी आयकता. ताचो विस्वाशी पाटलावदार कसो अदीक मोगान आपल्या दोनयाची चाकरी करूंक सबाळ आडकोडी मोदें तो विस्वाशी रावलो. जेन्ना आपूण ल्हानूच आसतना भाव भयणो मागण्याच्या वातावरणांत तो आसलो खरो, पूण आपूण आपलें जिवीत मागण्यांत तो सारतालो. म्हणटात की कुट्टाडचे इगोर्जेन सकाळीं उठून तो वेतालो आनी इगोर्जेचीं दारां आपुणूच उक्तीं जातालीं. मागण्यांत तो आपलो वेळ सारतालो. सगळे भुरगे ताका चाडूयताले, हो भुरगो सांतुलो कसो म्हणून. आपल्या जिवितांत जेन्ना यादनीक तो जालो, पयलें मारयेक आपलें गुलामपण ताणें दिलें आनी गुलामपणाचें पत्र सांकवाडचे फिरगोजेन ताणें बरोवन दवरलें. आपूण आपल्या जिवितांत आसलेलो एक ताचो उपदेश आसलो की आपल्याक फावो त्या युक्त जाग्यार देवान वचचो आनी हाका लागून दिसपोटी तो देवा लागीं मागणें करतालो, सायबा तुका जाय त्या देसान तूं म्हाका व्हर, तुका जाय त्या मिसावाच्या गांवांत म्हाका पावय. आनी देवान ताचे मागणें आयकलें. कोश्टा मदें आनी आडकुडी मदें श्रीलंकेन तो भितर सरलो. थंयसर बाबा भयणीनो काल्विनिस्ट हे प्रोटेस्टंट आसले आनी धर्माक लागून जायती बारी पिडापीड थंय दुसऱ्या मनशांक ते दिताले. जावं ते क्रिस्तांव धर्माचे, कातोलीक धर्माचे कोणूय गेले जाल्यार तांकां ते पिडापीड दिताले. अशें आसतना सबार कोश्टांक फुडो करून हो बागयोंत बाबा भयणीनो ताच्यान उक्तेपणी भोवंक नजो जालें. म्हणटच जायते तरेचो बेस ताणें घेतलो. केन्नाय कुली कसो जावन पयलो ते देसान तो भितर सरलो. एक पोदेर कसो, एक धोबी कसो, एक नुस्त्याकार कसो, एक धोंद्याकार कसो, एक कांकणां विकपी कसो, थंयसर तो भाव भयणीनो लोकां मदें जियेलो. जेजूचो खरो पाटलावदार म्हूण ताणें आपले जिणेंत दाखयलें. इतलेंच न्हय, ताण आनी भूक ताणें आपल्या जिवितांत सोंसली. आपल्या जिवितांत सगळें आसलें तें देवाक ताणें भेटयलें. रानांत भोंवून भिरांकूळ जनावरांक सुद्दां ताणें फुडो केलो. म्हणटात की बाबा भयणीनो, आत्मे जोडचे ह्या उमेदीन, आत्मे जोडचे हे उर्बेन आपल्या जिवितांत ताणें सगळ्या कोश्टांक फुडो केलो. कसलेच आपल्या जिवितांत कोश्ट येतले हांचो फुडो करिनासतना तो रावूंक ना. आपल्या जिवितांत बाबा भयणीनो मीस आनी हेर संस्कार गुप्ती तो क्रिस्तांवांक दिवंक तयार आसलो. आपल्या जिवितांत पिडेंत मरतल्यांक बाबा भयणीनो संस्कार दिवंक पयलो तो फुडें सरलो. एक नर्स कसो जावन अशाची पिडा पडली तेन्ना तांची सेवा ताणें केली. पेज आनी बाबा भयणीनो संस्कार आनी दुसरे इलाज दिवन बरें मरण तांकां दिलें. इतलेंच न्हय, एक पेदो कसो जावन तांचो फोंड सुद्दां काडून तांकां ताणें मातयेक लायले. जायते फावटी लोकांक समुदायांनी ताणें एकठांवन तांचो आत्मीक अदीक आनी अदीक सांबाळ ताणें केलो. भाव भयणीनो, थंयसर श्रीलंकेन कोलंबोंत आसतना ताणें जबाबदारी आनी थोड्या मनशांक जबाबदारीन नेमले. तांचे फुडारी मोहपूस म्हूण तांकां नांव आसलें. मोहपूस म्हणजे फुडारी कशें, आनी कातिकीस आसले ते आनावीस म्हूण तांकां नांव आसलें. अशें ताणें तांकां नेमले. आपल्या जिवितांत भोव करून तो पिडेंत आसलेल्यांक भेट करतालो. कोणूय आपल्याक भाव भयणीनो स्विकारता जाल्यार तांगेर वचून तो बसतालो,
देवाची बरी खबर आनी बरें उतर तो परगडटालो. आपल्याचे दुस्मान आसात तांकां बोगसण दिवंक हो भाग्योन तयार आसलो. कोश्टांनी जी जियेतात कुटुंबां कोण पिडेक आसात तांकां तो भेट करतालो. जायते थंयसरले दादले बाबा भयणीनो आनी कुटुंब सोऱ्याक लोबदून तांचे मदें फुटी पडलेल्यो. असले वेळार तांकां बरी शिकवण दिवन बऱ्या मार्गार ताणें हाडले. जी कोण बाबा भयणीनो थंयसर लग्न संबंदान वो लग्न संस्कार म्हणटा तो कितें तें नको आसलीं म्हणटच तीं जियेतालीं लग्न संबंद नासतना ताणें तांकां लग्न संस्कारांत भितर काडली, लग्न संबंदान एकठायलीं आनी कुटुंबां त्याच क्रिस्ताक जोडून ताणें घेतलीं. आपूण आपल्या जिवितांत बाबा भयणीनो अदीक आनी अदीक जोम्या मदें जे तांचे मदें वाद विवाद उप्रासलोले ते ताणें सुटावे केले आनी अशें तांचे मदें आसल्यो त्यो दुस्मानकायो पयस करूंक हो भाग्यो सदांच तयार आसलो. आपल्याक वायट उतरां म्हणलीं, आपल्याक किकोंत केलो, आपल्याक भायर आयलो अशें तो चिंतिनासलो. कित्याक जेजू तांचे मदें परगट करूंक ताका व्हड उर्बा आसली. आपल्या जिवितांत जाणट्यांक आनी तरणाट्यांक ताणें सोडून दिवंक ना. इगोर्जे आनी कोपेलां ताणें बांदलीं आनी जाणट्यांक, भुरग्यांक, तरणाट्यांक तांचे सगळें मोवाड आनी दोयाड तो जालो. जायते फावटी ताणें इगोर्जे लागीं ल्हान ल्हान शाळा उगडल्यो म्हणजे तांकां अदीक शिकप मेवचें, तांची गिन्यान वाडचें, ह्या भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक आपलो फुडार जावचो ह्या भाग्यवंताचो हेतू आसलो. आपल्या जिवितांत तो बाबा भयणीनो शेत पुस्कोड देवान आपल्याक दिलां पूण थंयसर पाटलावदार ना. थंय धांवी धांवी तो वेतालो. जूय क्रिस्तांवां आसलीं ताका हुस्को आसलो तांकां संस्कार मेळचे. जूय क्रिस्तांवां आसलीं तांकां अदीक एकठांवूंक हो भाग्यवंत आपल्या जिवितांत मागण्याचें वातावरण पयलीं हाडटालो. हें सगलें करूंक पयले सुवातेर जेजू आपलो गुरू ताचो हांव नीज पाटलावदार पूण तो विसरूंक ना. शेवटाक बाबा भयणीनो ताच्या जिवितांत मरण आयलें तेन्ना आपल्या जिवितांत ताणें खुरीस हातांत धरलो, बाबार्थाची उच्चारणी केली आनी तेर्साचें मागणें करून ताणें परतून परतून जेजूक उलो मारलो आनी आपलो प्राण ताणें 16 जानेवाराचे 1711 वर्साक सोंपयलो. आयच्या पयल्या वाचपान म्हणटा तुज्या आवयच्याच कुसव्यान तुका हांवें आकारलो, कितें उलोवचें तें तुका हांवें सांगलें अशें जेरेमियास प्रवाद्याक देव म्हणटा ते भाशेन ह्या भाग्यवंता सवें देवान केलें. इतलेंच न्हय, भाग्यवंत पावलो कुरीतकारांक म्हणटा सोगट्यांक सवें अस्कोता मदें हांव अस्कोत जालो आनी दुसऱ्या सवें सोगट्यां सवें हांव एक जालो. ते भाशेन हो भाग्यवंत आपल्या जिवितांत जियेलो. आज हे भाग्यवंताची देख घेवन आमी आमकां उगडास करता. जेजूचो नीज पाटलाव आमी करतले म्हूण आज बाबा भयणीनो कितें भाशेन आमी नियाळटा. आमकां विचार, आमी कश्ट आडकोडी मदें आमचेर परिस्थिती येता तेन्ना, आमचेर बाबा भयणो आडकोडी येता तेन्ना, आमकां दुसरो किकोंत करता तेन्ना खरेंच जेजूचो पाटलाव करूंक आमी तयार आसा. आमचे हे भुंयचेर परिणाम येतात तेन्ना, सृश्टींत आमकां सगळें वायट चलता तेन्ना आमचो आवाज उबारूंक आमी तयार आसा काय? आमचे मदें बाबा भयणीनो दुस्फोट जातात तेन्ना, आमचे मदें दुसरे येवन दुस्मानकाय घालतात तेन्ना तांची राड झुजूंक आमी फुडाकार घेता काय? आमचे मदें बाबा भयणीनो जायतें बरेंपण आसा, तें बरेंपण आमी दुसऱ्यांक दिवंक थोडो तरी प्रयत्न करता काय? आमी म्हणटा भाग्यवंत जुसेवास आमचो खरो आस्कारी. ह्या आस्काऱ्यान आपल्या जिवितांत जेजूचो पाटलाव करूंक कितेंच बाबा भयणो आपल्या जिवितांत उणें केलें ना. आपूण कश्टवलो, आपूण मागण्याचें वातावरण ताणें सोडून दिवंक ना. आपल्या जिवितांत दुसऱ्यांनी दुस्मानकायो केल्यो पूण आपूण तांकां बोगसणी दिवंक तयार आसलो. आज तुका आनी म्हाका नीज पाटलावदार कशी होच जबाब दिवंक तो जेजू आपयता. पाटलावदारा कशी तो आमकां आकारता. पाटलावदारा कशी सोगट्यां मदें अस्कोता मदें जे दुस्मानकाय आमचे मदें आसात त्यो मिटावंक तोच देव आमकां उलो मारता.
आमचे मदें व्हडपण आनी गर्व आसा तें पयसाव तो देव आमकां उलो दिता. आज आमच्या जिवितांत ह्या भाग्यवंताचो आमी नियाळ करतना अदीक आनी अदीक जेजूची पाटलावदारां कशीं आमी दर दिसाक वावरूंक आनी खरें दुसऱ्यांक गोवाय आमी जावं ह्या मिसांत आनी भाग्यवंताचे मजतीन आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. उबी रावया. हे वेळार देवाच्याच उतराच्या उसवाडान आमी कांय मागणी आनी गोरजो आमच्या काळजांत आनी आमच्या जिवितांत नियाळ्ळ्यात. तर आमची थोडी मागणी हे वेळार आमी बापा मुखार दवरुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्पांनी पाद्रींनी आनी म्हत्वाच्यांनी आपल्या खासगी तशेंच मुण्यारी जिवितांत जेजूचो नीज पाटलाव करून आपलें भाग्यवंतपण जोडूंक आनी हे वरवीं मोगान केल्ले सेवेंतल्यान आपले पुर्जेकूय कुर्सावेल्या जेजूशी ओडून हाडूंक भाग्यवंतपणाचे नमुणे ते जावंक आनी ती जेजूची नीज आनी उर्बेवंत पाटलावदारां जावंक पावूंक बापा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी वडिलांनी आपापलो धर्म पाडूंक कसल्योच आडकोडी घालिना जावंक आनी धर्माच्या नांवान परजे मोदें फुटी आनी दुस्मानकायो वाटावंक पूण वेगवेगळ्या धर्मा वरवीं तांचे मोदें एकचाराचें मन आनी भावपणाचें बांदपास अदीक गोड करूंक सगल्यो सवलती आनी सोंपेपणां तांणी दिवंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आयचे परबे समयार आमच्या आस्काऱ्याचे मजतीन आमचे दियोसेजीचेर भरपूर आशिर्वाद पडूं आनी केरीत भाशेन हालींच वेंचलेल्या कार्यालाक तिच्या वडिलाक पवित्र आत्म्याची भरपूर जानवाय बुद शाणेपण आनी तशेंच बरी भलायकी दी म्हूण आनी चालू आसलेले परिशोध आनी हे गौलीक वर्साचो विशय म्हजे फाटल्यान येयात. मनान धरून आख्ख्या संवसारांत पवित्र सभेक आनी आमच्या दियोसेजीक पुस्कोल ओत्मीक बरेपणां येवं म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमच्या दियोसेजींत आनी केरीत भाशेन सांकवाडे भाग्यवंत जुजे वाजाचे सांतुवारींत चलतेल्या साबार ओत्मीक कार्यावळी वरवीं आमच्या सांताचें देवसांव सगल्याक चडत वाडत वचूंक आनी हें करूंक आमी सगल्यांनी भार घेवंक तशेंच आमच्या गोंयच्या मानेवंत पाद्री आग्नेल पुताकूय बेगीनूच सांताचो वर्गांत भितर काड म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. हे आयचे दबाजीक परबे वरवीं हांगा हाजीर आसलेल्या समेस्तांचेर भाग्यवंत जुजे वाजाचे मजतीन साबार सर्गींची बेसांवां ओतल्यार पुरो म्हूण आनी ताचेच विणवणेन थांबोन आसतना आमी मागतांव त्या साबार गरजांक देवान कान दिवंक भोव करून आमच्या सांताची वर्सावडीची नोवेनां आनी परब जाता त्या जाग्यां विशीं साबार प्रस्न उप्रासलेले आसात. तांकां जबाब दिवन बेगीनूच तांतली आमकां सुटका दी म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. भोव दयाळ बापा, आमच्या सूर गोसां कांता वेळार तूंच आमच्या आदाराक पावताय. तुका बरें दिसल्यार खतखत्यान तुजे मुखार दवरलेले आमच्या मागण्यांक तुज्या उदारपणान आनी दयेन कान दी.
आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. Amen. Hymn number C26, page number 39. C26. म्हज्या बाबुलीन म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदविदा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाट्य पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. भोव मोगाळ बापा बाग्योंत जुजे वाजाच्या परबे दिसा तुका हे वेदीचेर भेटयता हांव त्या बलिदानांत आमच्या सोम्या जेजूचें कोश्ट मरोन आमी समोर उमता. ताचे बरोबर आमी तुका मानता तसली बोली जावच्याक त्या सोम्या जेजूचो पाटलाव करून आमच्या दिसा दिसाचे जिणेंत ताच्या कोश्टा मरणांत तूं आमकां दिताय तो वांटो उदार मनान घेवंक ताचे सारकी जावंक आमकां कृपा दी. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदविदारान सासणाचे देवा सूर कार्यां सुताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे वाज तुज्या भक्ताच्या मनाक ही पवरप समोरबूक तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यावूत जिवीत आमकां दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान वाडयता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतान भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. सुर्गानी संसार तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सर्वेस्पराचे नावे येता उत्सर्गी तुका बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे तुमी समेज घेयात आनी आंतलें पियेयात. ती म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराचे हें रगत पातकांचे बोगसोने मेडच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारवतले.
हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavartacu gut purgotuja. Sofia Gesù mio unodata, Ietan sile pietan, Ite fati tu vuoi pavane so, Amigo c'è moror morgata. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत येतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरे आमच्या गुळी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचुरीत मुखार मोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ही वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्याची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती चपोती भाग्योन सुसे भाग्योन धरून दिता आनी सर काडी तुका मानवले ते सगळ्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमच्या सुरुंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या चे नांव पवित्र जावं, चे राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तायले पडू दिवं नाका पूण वायटांतल्यान सर्वेस्परा सुर वायटांतले आमकां निवाद दय करून हे जिवितांत सुवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बरोशान उतरेकता तर आमकां तुजें उदार काकलुतें सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें दमतां म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिसका शिकोवचे परमाण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जोची येता रासूच चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. माये मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक पयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सुमिया तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
सर्वीसपूर म्हणटा हांवूच म्हज्या शेड्यांक चरयतलो आनी हांवूच तांकां विसवाच्या जाग्यार पावयतलो. प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा खरो बाबाट पुरगुटूंक बागयुंत जुसेवासाक थांबून आसलेल्या कोश्टा वावरान आपलो जीव चरयलो. ताचे पुर्वे दिसा आमी घेतिल्ल्या देवीक जेवणाच्या बोडान आमकांय त्याच भावार्थान तीर कोर आनी उतरांनी तशेंच कोरण्यांनी तो पुरगुटूंक आमकां उर्बेस कोर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. बाबणीनो, आयज आमचे दियोसिसीन काय बरी व्हडली परब आमच्या आस्काऱ्याची. सगल्यांक तुमकां आमच्या पातकुराच्या नांवान आनी म्हज्याय नांवान सगल्यांक आयची बरी परब हांव येता. हॅपी फिस्ट. आनी जुजेवाज आयज सेरमावान आमी बरे भाशेन ताचें जिवीत आख्खें आयकलां आनी ताचें जिवीत आमकांय जण एकल्याक उत्तेजन दिता आमी गोवाय जावपाक आनी नीज पाटलावदार जावपाक. तर आमी सगळीं होच प्रयत्न करुया. आयज परब काबार जाली, जुजेवाजाचें जिवीत काबार जायना. आमच्या फिरगोजेन करीत भाशेन आमी ती इमाज घातलेली आसा. आमचें गार्डन आसा थंयसर आमची फ्रेंड्स ऑफ सेंट जोझफ वाज हो एक जमो केल्लो आसा. तातूंत भितर सरपाक तुमकांय आमचें आमंत्रण आनी जुजेवाजाची भक्ती आमच्या फिरगोजेन आमी फुडें व्हरपाक हातूंतल्यान तावन प्रयत्न करतले. तर तुमी सगल्यांनी मुखार सरचें म्हूण मागता. तशेंच आयज आमचे गोंय अस्मितायेचो दीस. आयज जेन्ना ओपिनियन पोल डे हो मनयतात, जेन्ना आमचें गोंय महाराष्ट्राची एक डिस्ट्रिक्ट जावपाची सोडून एक स्टेट आमकां जावपाक फावो केल्लें तो दीस आयज आमी मनयता. तेन्ना आयज खेरीत उलो मारलेलो आसा चलो सांकळी म्हणून. सांकळी कित्याक? थंयसर आमची ही रिवा मादेई व्हांवता, चड व्हांवता. आनीक ही रिवा मादेई जी डायवर्ट करपाची आनी जायतें उदक हे आमचे रिवा मादेईंतलें कर्नाटकान ओडून व्हरपाचो जो प्रयत्न चल्लेलो आसा ताचेर आमी बहिश्कार करूंक, ताचेर आमी निशेध मारूंक आनी आमची म्हादेई आमी सांबाळूंक. जाल्यार आयज आमचे फिरगोजेन तावन 1:30 वाजता बस सुट्टली. हिंगासान बसीची बंदाबस्त केल्ली आसा. तुमी जायते जाणांनी नांवां दिल्यात, थोड्यांनी आजून घडये नांवां दिवंक नात. नांवां दिल्यात तांणी आनी तशेंच नांवां दिवंक आजून पासून दिवंक ना तांणी मुखार सरचें. बस केल्ली आसतली. तशेंच कोण प्रायवेट व्हेकल्स घेवन येवपाक सोदता जाल्यार तांणी तें येवचें. सगळीं आमी बराबर या आनीक हेर सगल्या गोंयकारां बराबर न्हीच फकत आमी सगळे गोंयकार. आयज सगल्यांक उलो मारलेलो आसा, जायतीं जाणां येतलीं. आमी सगळीं बराबर सगल्या गोंयकारां बराबर होचो उलो गाजोवया. सर्वीसपो तुमचे सगळे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात बागेन सुजेवाजा भाशेन जेजूचे खरे पाटलावदार कशें आमच्या जिवितान फावो ती आमी देवाचें राज परगटूंक ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. Hymn number U35, page number 249, U35. आमच्या बाबा विनोद्या तुझी मजत पावय. साक्षी दिवन जेजू आमकां जागो. जुसेवाजा आमच्या